दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी करया इन्स्टंट कोकोनट लाडू। हे करपाक फक्त 3 जिन्नस लागतात। गॅसार हांवें कायल दवरला आनी भितर 600 ग्रॅम डेसिकेटेड कोकोनट घालून घेता, होममेड डेसिकेटेड कोकोनट। आनी हे आमकां स्लो गॅसीचेर भाजून घेवपाक जाय। आमकां कलर चेंज करपाक नाका, जस्ट स्लो गॅसीचेर मातशें गरम करून घेवपाक जाय। हे 600 ग्रॅम डेसिकेटेड कोकोनट करपाक लागून हांवें 3 व्हडले नाल्ल घेतलेले, 3 व्हडल्या नाल्लाची सय घेतलेली। आता हे डेसिकेटेड कोकोनट बरे अशें स्लो गॅसीचेर परतून घेवया। तुमकां जाय जाल्यार डेसिकेटेड कोकोनट भाजताना 2 चमचे तूप वापरूं येता, पूण हांवें आतां तूप वापरूंक ना, कित्याक डेसिकेटेड कोकोनट गरम करतना आपुणूच तेल रिलीज जाता गरम जालें की, ताका लागून। आता भितर हांव 400 ग्रॅम मिल्क मेड घालून घेता, कंडेन्स मिल्क घालून घेता। आनी हे आमकां आतां एक जीव जायसर सारकें मिक्स करून घेवपाक जाय। गॅस हांवें स्लोवूच दवरलेली आसा। हे आतां मिक्स करून घेवया। मिक्सचर आमचें आतां बरें मिक्स करून जाल्लेलें आसा। आता भितर पाव चमचो वेलची पूड घालून घेता, वेलची मिक्स करून घेवया। मिक्सचर आमचें रेडी आसा। आता हे मातशें थंड जावपाक दिवया आनी त्याचे लाडू वळून घेवया। आता ह्या मिक्सचराचे तुमकां जाय त्या सायजीचे लाडू वळून घेया। तुमकां जाय जाल्यार हाचीच कापां सुद्दां करूं येतात। आता हो लाडू डेसिकेटेड कोकोनटान असो रोल करून घेता आनी आमचो लाडू रेडी आसा। अशेंच आता बाकीचे लाडू करून घेता। तर अशे हे सयेचे लाडू खूब टेस्टी जाता। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेल्स। आनी म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरूं नाकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।